गीत घेऊया पेज नंबर 106 G16 तारकाये बेगीन बेगीन. तारकाये बेगीन बेगीन मोर बावेली उद्रोशी. तारकाये बेगीन बेगीन मोर बावेली उद्रोशी. होबले नेमलोलो काळ भरती जालो, देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. आयज आमी डिसेंबराची 24 तारीख मीस समरुंगता. तर मिसाची ही इंतेसांव आसात. ओतम्या बसत एलिझाबेथ डिसूजा, साल्वादोर रिबेलो आनी रिबेलो फॅमिलीक आनी तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसानांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे भक्षण्यात आमी मागया. सगळीं जाणां काळजांत थाण म्हणया. हांव पातकी सोडपडिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो फोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोडपदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मागुया. सोम्या जेजू, वेगी वेगी ये, काळाव करी नाका. तुज्या दोयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसां. आमचे मोदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सॅम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद सहजकायेन आपल्या घरा जियोंक लागलोलो. ताचे भोंवतणचे सर्व दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलेल्यो. तेन्ना राजान नाथान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलेल्या घरान हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एक तोंबूंत रावता. नाथानान राजाक असो जबाब दिलो, चल, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण त्याच राती सर्वेस्पराचें उतर नाथानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावं हांवें तुका मेंढरा राखतलोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतलोय तितलेय गांवांनी हांव तुजे सांगाता आसतलों आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानांचो
नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशांचें नांवरूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड कोत्तली आनी जशें आदीं म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बराबर सर्वेस्पर कळीत कोत्ता. सर्वेस्पर तुका ओड कोत्तलो. सर्वेस्पर तुजे थावन एक घराणें उत्पन्न कोत्तलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणे वचतली आनी तुजें शिंवासण सासणाक घोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे गोडोपकार. जो बाप तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. परतून म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विश्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विश्वासीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जो बाप तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विंचून काडलां ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हजे सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोल्या तुजें शिंवासण सदां सर्वदां सांबाळटलो. जो बाप तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव, म्हजें तारुणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तगलोलो. जो बाप तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. फांते वेलें ओरूण तूं, सासणीक उजवाडाचो पोरजोड आनी भक्तीपणाचो सूर्या, काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जोआंचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाखाणणी सर्वेस्परा इस्रायलाचे देवा, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानांच्या आनी आमचो द्वेश धुतल्या सगळ्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भाग्यवंत प्रवेद्यांचे तोंडी मागां थावन ताणें बासायलोले. आमच्या दुस्मानांच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यांत पवित्र आनी सुकणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो कोत्तलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें.
आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एक बोलवंत तारुणांक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कोराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयावेलो वाट तूं दोनयांच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकांचें बोगसणें दिता त्या तारुणाची ओळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दोयाळ मयाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर सर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो कोत्तलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोरणाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गान घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. दोनूय वाचपांनी आनी सदांच देवाच्या उतरांत आमी कितें पळयता, कितें आयकता आनी कितें समजता, की देवाची येवजण आसा आमच्या सगळ्या पासत आनी ह्या संवसारा पासत. तो ते येवजणे प्रमाणे सगळें घडोवन हाडटलो आनी ह्या सगळ्यांक तो आमकां तयार करता. म्हणटच आमी ताका फकत एकूच दिवंक जाय, सहकार. पूण सहकार दिवच्याक पयले सुवातेर आमी आमकां हाजीर जावंक जाय. आमी कोण? आमी कोणूच न्हय. आमी तर पळयल्यार आमच्या जिविताचेर ज्यो आमचे मदें कला आसात त्यो आमी घडोवन हाडलेल्यो आसा, पूण ती तोगोना. दुसरी आमचे परस बरी आसतात आनी आमी पर्यंत तातूंत बरी आसलेली केन्ना केन्ना बरी आसना. आमी जाणो आमी सारकींच अशक्त म्हणून मनशां म्हणून आमच्यान कांयच बरेपण दृढपणे जिवंक जायना. हे सगळें देवाचेरूच पातयेवन आसा, ताचेरूच तें अवलंबून आसा. म्हणटच आयज आमी पयले वाचून पळयता कशे भाशेन दावीद तो कोण? सादो एक गवळी म्हणजे मेंढरांक राखता तसलो भुरगो आसलेलो. ताचे भाव बरे बलवंत आसलेले, जिवान एकदम दिपाट, पूण तांकां ताणें विचूंक ना. ह्या साद्या भुरग्याक ताणें विचलो, पूण पळय कशे भाशेन ताका घडोवन हाडलो. तो थिंचोर अरण्यांत आसतालो शेळयांक घेवन आनी शेळयांचो बरो परमस करतालो. तो तांकां राखतालो, सांबाळटालो आनी फकत एक रोबण घेवन तो वागांक, आस्वेलांक आनी येरांक कोल्यांक धांवडायतालो. आनी धांवडायतालोच न्ही, तांकां मारूनय उडयतालो. भुरगो म्हणट ही कला देवान ताका दिली आनी तीच कला देवान आनीक फुडें व्हेली. ताका लागून न्हय, देवाचे येवजणे प्रमाणे तें पळयलें आमी. म्हणटच आयज आमी पयल्या वाचपान अशें आयकलां, तो दावीद म्हणटा म्हाका येदोळो राजवाडो आसा, हांव व्हडल्या ह्या राजवाड्यांत जियेता आनी देव ह्या तोंबूंत आसा. देव म्हणजे ते मानामे ते तोंबून दवरलेले आनी ते आग पेटी नासलेले. म्हण लागलो ताका आतां आमी व्हडलें घर बांदूंक जाय. आनी नातानान ताका सांगलें तुका जाय पळय तशें कर. पूण देवान ताका सांगलें तूं कोत्ताय, तूं कोण? तूं एक सादो मरे. तुका हांवें सगळें केल्लें आसा, तूं कितें विजय जोडटाय? हांवें तें सगळें केल्लें आसा तुजे पासत, तूं तें विसरो नाकाय. आनी हें देव आमकां सगळ्यांक सांगता. आमी भिवंक फावना भयण भावनो. देवाची येवजणे प्रमाणे सगळें घडटलें, पूण आमी ताचेर पातयेवन विस्वास धरून आमचें जिवीत ताका सहकार करून जिवंक जाय. हें म्हत्वाचें. आनी सायबीण मायन आमकां दाखयलां सहकार कितें पळय तो. पयले सुवातेर आमी कोणूच न्हय, आमी फकत ताचीं हातयारां,
ताची सेवकां, ताची चाकरां. आनी ताणेन आमचे सगळें ताचे उतरा प्रमाणे घडोवन हाडूंक जाय. आमी कितें करतले, तो सांगता, तो उलयता, तो दाखयता, ते प्रमाणे करूंक जाय. हें कशें दर दिसा आमी जें करूंक जाय तें ताका एकवटून आमी करूंक जाय, तेन्नाच कितें फळदायक जाता. जसो एक फांटो ताक वेलीन रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंक फळां दिवंक जायना, तेच भशेन आमी ताका एकवटून रावल्या शिवाय आमच्यांनी फळां दिवंक जायना. तर भयणीन भावनो, विसरो नाकात, जशे भशेन जेजून आपलें जिवीत सारलें तेच भशेन आमी सगळीं जाणां दिसा दिसपट्टे सारया. रातची देवा बरोबर आनी सकाळची उठ्ठना पयलो आनी निमाणो वेळ देवा बरोबर तर आमी सारीत. ही ताणेन आमकां न्हीद दिलेली आसा, ते न्हिदेन तो आमकां घडोवन हाडटा. ताका ही पुरी आमी होकार करूंक जाय. ताका एकवटून आमी न्हिदोंक गेलीं, ताका एकवटून आमी उठलीं, आख्खो दीस आमचो ताचे सेवेत चाकरींत आमी सारतले आनी आनंदांत गोठायेन ताचे आनी शांतीन आमचें जिवीत सारतले. हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वणटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचें सगळें येता. ताका एकवटून आमचें वेळ, आमचें जिवीत सारया. ताका हाजीर जावन ताका सहकार आमी करया. जें आमी करूंक जाय तें एकदम बरे भशेन करया, पूण बरे भशेन करच्याक ताकाच एकवटान तर आमी करीत तें अदीक फळदायक जातलें. हांव तुमचें सगळें, तुमी म्हजें सगळें हे पुरी तुमी सुभां फळां दितल्यात म्हणून ताणें आमकां सांगलां. त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत सारया. वो क्रिस्त येण्याचो काळ आयज सोंपता आनी क्रिस्त जयंतीचो वो काळ सुरू जाता. जेजू सगळें आमचें जिवीत सारून आमी अदीक आनी अदीक देवा बापाक महिमा दिवया. आनी आतां आमचें जिवीत हे बेठवणे वरवीं ताका समोर पळोवया. गीत घेवया. पेज नंबर 45, C39, उंड्या आनी सोऱ्या बोरी. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. कोणवाड्या बापा, आमी तुका ओपून दिता तीं दानां मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तीं बदलून आमकां दी. ती आमी घेतले वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवादिनी परगोटले, उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो, जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तो येत जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं
गितां गावन वाखणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरकेंच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोधुरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वेस परतून स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वचे आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक गरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार जाल्लेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो परवासो धरलेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर आनी तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत कमळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दौरदूत आनी सोर्वकारान तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी सगळीं जाणां ताच्या पवित्र आत्म्यान आमची सगळीं त्या सामोरान धरून म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट हो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासून वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बावडांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शेळयाचे जेवण आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या वेळ म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमलीक मास फुकत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिरो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 64 D31 मोगाळ जेजू यो तूं यो. Mogal Jesu yo to yo, Baba boyni betung yo, Kalsan damcha rahung yo yo, Chivi amche bodlung yo, Kotai tuji dituni, Bosmon amka hartuji, Santos toso amkani, Favotitli bolaiki, Kotai tuji dituni, Bosmon amka hartuji, Santos toso amkani, Favotitli bolaiki. Mogal Jesu yo to yo, Baba boyni betung yo, Kalsan tamcha rahung yo yo, Chivin amche bodlung yo, Monodirai bavartan, Kusho kotai viswasan, Kasa pitai yashevnan, Deva pelya chamokan, Monodirai bavartan, Kusho kotai viswasan, Kasa pitai yashevnan, Deva pelya chamokan. जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटोन वो वेळ सादया.
मागुया. मोहिमेवंत आनी मोकाळ बापा, तुज्या अप्रूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समरुंबूंक ताच्या येण्याच्या ओत्रेकांनी ह्या दिसाची दर एक कोरणी करूंक आनी दर एक घडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो हाडूंक येता ती सर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्पोदितार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आमचो जीव जरून मेळोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूम दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आयज रातीक सांगे 11 आमी कॅरल स्टार्ट करतले आनी त्या उपरांत मीस स्टार्ट जातले. सगळी हांगसर मांडावळ इंग्लीश भाशेन जातली. सेवादोर दिसाची मिसां फाल्यां 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन जातले. तेच भाशेन 31 रातीक 11 आमी पवित्र भोजन दवरतले. ताच्या उपरांत मीस स्टार्ट जातले आनी दिसाची मिसां तशेंच भाशेन 7 आनी 8 आमचे भाशेन मीस आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन सांगेची मिसां आसची नात आनी ह्या दिसांनी मिसां 7 आनी 8, 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन. देव बरें करूं. गीत घेवया. पेज नंबर 98 G2 बाळका जेजू यो तूं यो.